बावतीस एकलोच आमचो देव बाप. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून फ्रँकी कुलासो आनी बर्नार्डीन देसा आपल्या लग्नाची 25 वर्सां मनयतात. देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागुया. दुसरें दिसा हांव भेटयता एंटनी आनी अमेलिया कार्वालो आपल्या लग्नाच्या दिसाक तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागुया. आयच्या दिसा आपलो जल्माचो दीस मनयतात साशा द गामा कार्मेलिना कुलासो. देवान तांचेर तांच्या जिविताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता रेजिना मुंदी नॉलिटा पिंटो आनी फामील बिहायंड NSD रेशमी लोबो आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. हांव एस आयज म्हज्या इश्टीन ताची आयज 75th बर्थडे नागपुरांत आसा तिच्या पासत भेटयता. देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी फावो त्या मनान ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां उगडास करून दूख धरुया. सांगाता म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुणांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच अकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पळा देवा लागीं विनंती. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा उदकान आनी जेजूच्या पुनर्जीवणपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या स्वयंभाक तूं ओकत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. तुवें बासायलोली देणी आमी ओळखूंक पावल्या ती आमकां मेळटली म्हूण आमी दुबाव धरिना जावच्याक आमचो भावार्थ आनी बोरवांचो थीर कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आदोके आनी आयकोनेतावन थोडे देव आयले. पोरशेक कोपडावन तांणी पाव लोक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस येवन ताचे भोंवती एकटवले तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारान गेलो. आनी दुसरे दिसा तो बार्नाबासा बरोबर देर्बेक गेलो. देर्बे शारान शुभ वर्तमान परगटून जायते शीस केले उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी आयकोनेंतल्यान अंत्योकेक परतले.
तांणी शिसांक गोटाय दिली आनी भावार्थान तीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायते कोश्ट दोग आमी सोंसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सभेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जांचेर तांणी विस्वास दवरलेलो त्या सोम्याच्या आदीन तांकां केले. पिसिडिया प्रांतांतल्यान ते पांफिलेक पावले. पेरगा गांवांत देवाचें उतर परगट्टूच ते आतालेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून आंतोकेक पावले. हाच्या आदीं ह्याच शारान तांणी सोंपयलोल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागून ताच्याच हातान घाल्ले. हांगा पावतोच पवित्र सभेक तांणी एकठांय केली आनी देवान आपणाक केलें तितल्याची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तें बी तांकां सांगलें. शिसां बरोबर ते थंय जायतो काळ रावले. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोव. परतून म्हणुया. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोव. तुवें रोचल्याय तें सगलें तुका दिनवासो सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोव आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोव. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कोलीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार शासनाचें राज. पिळगेचे पिळगेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोव. म्हज्या तोंडान सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगल्यो रचना स्तुती करूं शासनाक. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोव. उद्गार. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy soy. कोश्ट मरण सोसून मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपल्या मोहिमेन भितर सरूंक हें सगलें क्रिस्ताक घडोवन येवंक जाय आसलें. Sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy soy. Sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुआमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचे कालीज उत्सांबोल व बेजोड जावं नये. हांव वेता आनी हांव तुमचेशी येता अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सोरी वेता म्हूण तुमी संतोश भरीत जातले आसल्यात.
कित्याक बाप म्हजेवन व्हड. हे घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरच्याक. आतां हे घडच्या आदीं हांव तुमकां सांगतां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो, म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना. पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान फरमायलां तें पाळटा म्हूण संवसाराक कळोवन येवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. कोण आयज आपल्या काजाराचो रुपया वचचो समर्पितात तांकां शाबासकी. जायते फावटी आमी पळयता बायले मदें उजत जाता ल्हान ल्हान कारणां खातीर केस्तांवां. आयच्या शुभ पयल्या वाचपांत आमी पळयता हे भाव पॉल, बार्नाबास आनी दुसऱ्यांक तांकां जायतीच पिडापीड पडटा. पावलूक तांणी फातरायलो, मेलो कसो ताका सोडून दिलो. उपरांत ताचे शिस्त ताच्या सर भोंवटी आयले. तो उठलो आनी दुसऱ्या दिसा परत देवाचें शुभ वर्तमान परगट करूंक ते तयार जाले. आनी जायतीं नांवां आयच्या आमी पयल्या वाचपांत आयकल्या कशे परी वेगवेगळ्या सुवातांचेर वचून ते भावार्थ गोट कोट्टाले. शिसांक ते भुजवण दिताले आनी म्हणटाले कोश्टांतल्यानूच आमी स्वर्गार वचूंक जाय. कोश्ट आमच्या जिवितांत येतोलेच. आनी सुरवातेच्या उतरांनूय आमी आयकल्या गायिल्ले कुडीक देव ओकोत लायता. कितलो बरो, कितलो मोगाल आमचो देव. तांच्या काळजांनी देवाचो मोग भरपूर वत्तालो, व्हांवतालो आनी हेच भाशेन वेता थंयसर ती भुजवण दिताली आनी देवाच्या भावार्थांत थीर राव म्हूण ती परगट्टाली. आमच्याय जिवितांत भावा भयणीनो उचांबोल येतात, दूख कोश्ट येतात, तरी पूण आमी निराशी जावंक फावना. हीच सर्गीची वाट. हीच वाट जेजूय हेच वाटेन चडलो. तुमचो खुरीस घेयात आनी म्हज्या फाटल्यान येयात अशें म्हूण जेजू म्हणटा. जेन्ना आमी हे भाशेन जेजूच्या मोगान, बापाच्या मोगान आमी रावतल्यो, कितलेय कोश्ट दोग आयल्यार पासून आमी भिवोची ना. आनी जेजू म्हणटा म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. आनी तुमचे काळीज उत्सांबोल वो बेजूड जावं न्हय. आनी हांव वेता आनी हांव तुमचेशी येता. आनी भाशेन जेजूची इश्टागूत बापा सरशी वेता तो आमचे सरशी रावता आनी हे भाशेन आमची काळजां आपले शांतीन भरता. जेन्ना आमी शांतीची मनशां जातलीं आमी दुसऱ्यांकूय जेजूची शांती दितलीं. आनी हे भाशेन हे स्वर्गाची वाटेर आमी खुशालकायेन, बरव्याशान, उमेदीन आमी मुखार वेतलीं आनी कोणाकूच आमी गुन्यांवकार करची ना, कोणाकूय आमी कंप्लेन करची ना. आनी हे भाशेन आमच्या काळजांनी देवाक आमी दिनवासतल्यो. असलेंच भावार्थी मन आनी खुशालकाय आनी जेजूची शांती आमच्या काळजान चडय आनी वाडय म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. घेऊया C4 पेज नंबर 29. C4.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आणि तुमच्या आत्म्यातल्या बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या आणि आपल्या पवित्र सुवेच्या आगमनात सगळेच करून मागून घे. बापा, सगल्या देण्याच्या दातारा, तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका हें देणी वोमता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सर्गीचो तो उत्साहवर्तो अप्रमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परातायेन पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वर्षांनी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें, तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनांक सपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो, तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं. सोनाली संसार पडल्या तुझ्या वैभवात. उंच सर्गी तुका सोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मळ्ळो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेत घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पर गोठुया. आनी हे काशीतले पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसोर. आमी तुझे बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो मी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी लिओ आमच्या भाग्यवंत बाप्पा कार्डिनाल फिलिप नॅरी आनी आदारी बेस्प सिमेओ आमच्या गोवणी बाप्पा आनी सगळे आदनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुकामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाची माये संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सरकाली तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. भाग्यवंत फ्रांसीस सावियर हे गोंयचेचो पात्रोन आनी तोय होय आमचो भाग्यवंत सांत वेगवेगळ्या सुवाताचेर वचून बापाचो मोग जेजूचो मोग ताणें शिंपडायलो. सगळ्या मिशनरी भाव भयणी खातीर आयज आमी मागुया निराशी जायना जावंक व्हडले खुशालकायेन देवाचें उतर परगटूंक आनी जायते शिस तांणी आपणावंक ह्या जेजून शिकयल्ल्या मागण्या वरवीं आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनराच्या जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बरो वर्षान वत्रेकता. तर आमकां उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आखांतांतली वाठाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटली शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ते सगळे आमी सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. भोव मोगाल बापा, तुज्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समरमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिव्यान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जिवणपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान परगटूंक तुमकां धाडटा. F23, page number 96. F23. So